समाजा भितर फूट घालपी शक्ती गोंयांतूय तकली वयर काडूंक लागल्यात। गोंयकारांनी एकठांय येवन तांकां हरोवपाची गरज। इस्टराच्या संदेशांत आज विश्वाचो उलो। चांदोर डबल ट्रॅकिंगा आड रेल्वेच्या रुळाचेर केल्ल्या आंदोलनात 5 आरोपींचेर आरोपपत्र। 15 जुनाक फुडली सुनावणी। आरोपी म्हणटा सरकार करता सिलेक्टिव्हली टार्गेट। गोंयकार नॉन गोंयकार वागाचेर विश्वजिताच्या दाव्या उपरांत सोशल मिडियाचेर मिम्साचो पावस। गोंयकारांनी काडली क्रिएटिव्हिटीची करड। वाघाच्या प्रकरणात कोण उलयता तांकां उलोव दी, फरक पडना म्हणटा राना मंत्री विश्वजीत। एक्टिव्हिस्ट एनजीओच्या सल्ल्याची गरज ना, गोंयाक वाघ वाठार नाका। रानांनी वाघ आसा काय खबर ना, हांव रानांनी भोंवना म्हणटा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे। खासदार श्रीपाद भाऊच्या वक्तव्यान बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दुखी म्हणटा लोकसभा लढूंक हांव इत्सूक ना। वेंचणुकेक 2 वर्सां आसतना भाऊन अशें वक्तव्य करप अयोग्य। सांखळे मतदारसंघात खणबंदीन पिडेताचे आत्महत्येक लागून मुख्यमंत्र्याचे अपयश एक्सपोज। मायनिंग फ्रंटाची टिका। ई ऑक्शनाक दिल्ल्या स्टे आड हस्तक्षेप याचिका। गोवा युनिव्हर्सिटीची ग्रेड देंवल्या ताका गोंय सरकारूच जबाबदार। NSUIचो आरोप। गोंयची शिक्षण वेवस्था सामकीच दळमळीत। शिक्षण संचालक शिक्षण मंत्र्याचेर खापर। 2001तली GCA तिकेट स्कॅम केस आसा तशीच कवळपाची चिन्हां। मडगांव कोर्टान साक्षीदारांची जबानी घेवपाची प्रक्रिया केली बंद। आपाच्या सुदेश मयेकाराची समर्थकां बरोबर बीजेपीत एंट्री। पंचायत वेंचणुकेत रावतलो उबो। 'लोड शेडिंगाचो प्लान इंडस्ट्रींक कोत्र। लोड शेडिंगाचेर खंय सोमारा वीज मंत्र्यां बरोबर बसका। संवसारभर येशूचे पुनर्जिविनाचो सुवाळो। मध्यराती इगर्जींनी मिसां। सगळ्याक शांती सुखाचो संदेश दिवन गोंयांतूय किरिस्तांवांचेर इस्टर संडे भक्तिभावन। कळंगूट पुलिसांची परब वाड्यार ड्रग्स आड कारवाय। साळगांवचो 23 वर्सांचो तरणाटो इम्रान हांगेक उखल्लो। 3 किलो गांजा जप्त। 1 जुलै सावन पंजाबात प्रत्येक घराक 300 युनिट लाईट फ्री। आम आदमी पार्टीची घोषणा। देशांत कोविडाचे दिसपट्टे नवे दुयेंती 1100। राष्ट्रीय पांवड्यार कोविड लसीकरण पावले 186 कोटी 51 लाख। गोंयांत 27 लाख पार। वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोर काँग्रेसीत एंट्री मारपाचे तयार आहेत। सुत्रां म्हणटा 2024 लोकसभा वेंचणुके खातीर ताणें काडला प्लान। मिरामार कंपालार जीप आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडंट। स्कूटरी वेले जोडपे गंभीर जखमी। दनपारां GMCत दादलो सोंपलो। सांखळे काल राती फामाद वीरभद्र पळोवपाक लोकांची गर्दी। 2 वर्सांनी सांखळेकारांनी मनयली चैत्री। येता त्या ICL सिजनात FC गोवाचो हेड कोच म्हूण आदलो स्पॅनिश फुटबॉलर कार्लोस पेना। हेड कोच म्हूण जबाबदारी घेवपाचो निर्णय सामकोच सोंपो म्हणटा पेना। IPLांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून दिल्ली कॅपिटल्साक हरयले 16 रनांनी।